ऑलरेडी कर्नाटक गव्हर्नमेंट कडेन आमी चर्चा केल्या। हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला। तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळी कडेन डिप्लॉय प्लस एंड थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता। हांव तेंची पुराय टीम आमी तेंकां ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला। हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडले फॉलोअप करपाक, तेंकां आभार व्यक्त करपाक, कारण कर्नाटका गव्हर्नमेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना। इवन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान तेंकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून, पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा। पळय 2005 हांव जेन्ना हांगा आमदार जाल्लो असोच इशू तेन्ना आसलेलो जो आयला त्याच प्रमाणे तोय आयिल्लो, पण येदो व्हडली रिस्क आहा ही, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आहा आनी तेका आबूजय करप, तेका आसा तसो तेज्या जाग्यार धाडपा खातीर आमच्या ह्या सरकारान प्रयत्न करता। आतां हे जे येता जो ओमकार जो आयला ताणें लुकसाण भरपूर केल्लें, ती लुकसाणाची भरपाई एकान एक डबल नी टिबल दिवपाची, हेजे भितर गव्हर्नमेंटान लक्ष घालपाक जाय। फॉरेस्ट सेफ स्टेटमेंट दीत हा तशें जायना, फोर्स घालपा पडटलो दोनी गव्हर्नमेंट कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राच्या गव्हर्नमेंटाक घेवपा पडटलो। आमी असोच धरून सगळ्या गव्हर्नमेंट म्हणजे जे महाराष्ट्राचे गव्हर्नमेंट कर्नाटकाचे गव्हर्नमेंटाक आमी विश्वासान घेवन सगळ्यांनी टीम एक व्हडली तयार करून ते आमी। नमस्कार। तो हत्ती तामोशा शेतान इतके 7 दीस ठाण मारून रावल्लो, तो राती ते व्हाळ क्रॉस करून आमच्या हायवे सायडीक जी बागायती आसा आमची गवंडी आणि शिरोडकर कुटुंबियांची जी बागायती आसा त्या बागायतीत नासधूस करून गेला राती कडेन, आणि तो राती केन्ना तरी ही न्हंय क्रॉस कडशीक क्रॉस करून उगिया पोचलेलो आसा। उगिया का अजून व्हिडिओ उगियाचो काय काडूंक मेळोना, पूण उगिया गेला तो न्हंय क्रॉस करून, तेजे मार्क दिसता। राती कडेन तो ह्या आमच्या बागायतीन सगळे कवाथे केळी सपाट केल्ले आसा।